मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो आज असा संडे, टाइम झाला असा 10:30. आज मातशें लेट उठले. जस्ट जाले ब्रेकफास्ट. आयज केल्ले पोळे आनी चटणी. आनी ऋत्विक गेला पप्पा वांगडा चिकन हाडपाक. आयज नुस्तें नाका म्हटलें. नुस्तें बी हाडलें न्ही, ऋत्विक खायत ना. नुस्तें खावन वाज येयलो. तो म्हटलें आयज चिकन हाड. चिकन खात तो, चड खायना. मूड येयला 1-2 खातलो इतलेंच. तो जस्ट गेला चिकन हाडपाक. तो म्हटलें यो म्हटलें बेगिना. सो आयज न्ही हांव हें हॉल क्लीन करतलें. बारीक बारीक तुमकां शूट करून दाखयतलो. ओके, डेली रुटीन न्ही, ताका लागून जे आयज न्ही फक्त हांव हॉल करतलें, किचन करचें ना. हॉल ओके. हांगा सगळें तें हांवें टीवी सकयल ते आमचे ते शोपीस बीन दवरला पळय, सगळें म्हाका काडूंक जाय. खूब धूळ पडला. ओके, बारीक बारीक ते फॅन बीन न्ही सगळें शिव पुसतलो. तो पळय आयज नाल्यार तो केन्ना करता करूं न्ही. आपूण करता म्हटलें हांवें. सो ताका लागून सो आयज सगळें हॉल जे आहा ते बारीक बारीक क्लीन करतले. ओके, आनी मागीर सांजचे पळोवया. पणजे वचपाचें आसा. इफ पणजे वचपाक मेळोंक ना जाल्यार आयज पळोवंक जाय. चिवडा परत करतले आनी एक तसलें तें पळोवया मागीर. ओके, सो येवनी ऋत्वीक येवनी. म्हाका ऋत्वीक जाय. सांगलां ताका हांवें तूं यो म्हूण बेगिना हेल्प करपाक. येता हांव पावलो. तो येयल्यार मातशें बेगिना जातलें ताका लागून. ओके, सो क्लिनींग तेच मेन काल आमचें जालें. बाल्कनी, हॉल. मागीर बेडरूमचें हांव तुमकां दाखोवचें ना. बेडरूमान इतलें चड अशें हें अशें कांय ना, घाण अशें धूळ अशें बेश्टें पुसपाचें इतलें. सो मेन हॉल न्ही खूब हें जाला. खूब दीस जालें हांवें तें पुसोवंक बी नासलेलें ताका लागून. सो आयज मातशें बरें डीप क्लिनींग करूंक जाय. मागीर किचन 2 दीस सोडून करतलें हांव. किचनूय मातशें बरें क्लीन करूंक जाय. ओके, सो चला ऋत्विक आयले की तुमकां मेळटा. मागीर आमी स्टार्ट करया आमचें घरचें काम. ओके, सो हांगासर न्ही हांवें स्टार्ट केलें क्लीन करपाक. शिव आनी ऋत्विक न्ही आजून पावकूच ना. सो म्हटलें मातशें स्टार्ट करया म्हटलें करपाक, कित्याक खूब टायमूय जाल्लो आनी असं क्लीन करपाक न्ही आमकां खूब टायम लागतलो. सो म्हटलें चल स्टार्ट करया. सो सगळें हांवें वयले धूळ बी आसलेलें पळय ते बरें हांवें अशें पुसून काडलें. आनी हें न्ही हांवें एक्झिबिशनाक घेतलेलें, पणजे एक्झिबिशनाक आयिल्लें. म्हाका कितलें 400 काय 500 पडलें हें. आनी बरें आं, म्हणजे अशें बरें वयर बी कितें धूळ बीन जालें न्ही बरें क्लीन जाता. मागीर लास्टाक ताका वॉश करपाचें आनी बरें सुकताय रोखडें तें. सो अशें वयर चडून लॅडरार चडून बीन मातशें पुसपाची बी कांय गरज पडना. सो इजिली धूळ बीन आहा पळय बरें वयता. मागीर शिव आयलो. मागीर ताणें मातशें म्हाका हेल्प केलें आनी जालें बेगिना. म्हणजे दोग जाण मेळोन केलें न्ही मातशें बरें पडटा. नाल्यार एकल्या कडेन सगळें जायना तें आनी धूळ सामकें भरलेलें. आनी ऋत्विकानूय खूब हेल्प केलें आमकां. सो सगळें पुसून काडलें. सगळें हांगा सगळें ते शोपीस बीन दवरलें पळय सगळें काडून न्ही बरें पुसलें की खूब धूळ जाल्लेलें. आनी सांगलें हांवें शिवनाथाक की स्पिकरूय काड. थंय मातशें बरें पुसून काडलें. आनी जे शोपीस बीन आहा पळय ताकाय बरें पुसून न्ही बरें सारकें ताका अरेंज केलें. आनी तें अरेंज न्ही ऋत्विकान केलां. तो म्हटलो आपूण दवरता हांव पावलो. आनी हें आर्टिफिशियल फ्लावर बीन आहा पळय हें काय वॉश करूं ना हांवें. तें न्ही वॉश जायना, म्हणजे ते पिड्ड्यार येता. सो ताका बेश्टें पुसून काडलें. आनी हांगासर सगळे फोटो फ्रेम्स बीन आहा पळय सगळें काडलें आनी ताका बरें पुसून काडलें. सो जालें आमचें सगळें क्लीन करून. आयज शिव आसलो मातशें बेगिना जालें न्हू. फॅन सगळ्यांनी हेल्प केलें. फॅन बी सगळें पुसलें. पुरो जालें. मातशें इतलें धूळ सामकें भितर सामकें धूळ सामकें. आनी हें सगळें क्लीन केलें. फॅन शिवनाथान क्लीन केलें. हय ना, 2 जाणां आसलें न्ही जाल्यार मातशें बेगिना जाता शिवनाथ. हय, आनी हें सगळें डाग पडलेले जमनीर. आनी चड शूट करूं ना कित्याक खबर आहा, शूट कर काम कर जायना. ते कॅमेरा हेवटेन सेट कर तेवटेन सेट कर वाज येता. तो म्हटलें पयलीं तुमकां आनी कितें दाखयतलें क्लिनींग, तुमी आनी पळोवन वाजयतलें मागीर सगळें बरें पुसून काडलें. सो जालें मेन बरें काम. आनी भितर सगळें फॅन सगळें पुसलें शिवनाथान. कितें जालें? हय, हें क्लीन केलें. सगळें पुसून काडलें हांगासर. जालें. ओके, आनी हें पुसून काडलें. मनी प्लांटाक दवरला हांवें टॉयलेटीन. ताका मातशें उदीक मारून दवरलां. ओके, सगळीं जाण बिजी आहात. मम्मी किचनान बिजी. शिव आतां येयला खावपाक पळय सत्ता पळय. लाडू हात लावप ना. लाडू खा. चिवडा दिवं? चिवडा हां, एक लाडू घे खा. चल जालें आमची दिवाळी हांगासरूच. आनीक करया. तूं खा मे कोण येना आमगे दिवाळीक. चिवडा जाय थंय वचून बस दिता. सो आयज आमचें मेन्यू आसा जेवण चिकन पुलाव. चिकन पुलाव तुमकां ऑलरेडी शेअर केला हांवें. ओके, कोणाक जाय चिकन ग्रीन पुलाव. ओके, कोणाक जाय न्ही म्हाका कमेंट करा, हांव तुमकां लिंक शेअर करता. ओके, आयज न्ही मम्मी कितें सुका करता कोकोनट घालून न्ही. ग्रीन सुका न्ही गे.
ग्रीन सुका करता आणि तुमकां दाखोवंक ना ते तो म्हटले आता हाडला न्ही तुमकां दाखोवया म्हटले ओके सो चला दाखयता तुमकां काढून दवरला हांगासर. सो ग्रीन सुका करपाक न्ही हांगासर पळय एक नाल्ल वड घेतला फूल न्ही गे एक नाल्ल ग्रेट करून घेतला. हांगासर न्ही एक व्हडलो कांदो लांबसर कट करून घेतला आणि ग्रीन चिली इतले घेवंक जाय आमकां ओके. सो हांगासर एक 10-12 ग्रीन चिली आसा आणि हांगासर पळयात कितें घेतला खडे मसाले. सिनामन स्टिक घेतला एक 2 इंच आणि हांगासर घेतला एक चक्रफूल एक 10-12 घेतला लवंग हे पळया ब्लॅक पेपर इतले घेतला आणि तेजपत्ता एक घेतला आणि हे कितें म्हणटा हेका जायफळ कितें म्हणटा हेका जायफळ न्ही हे तुमकां खबर आसतलें हांव विसरलें. फूल कशें आसता हें ओके ते फूल दगड फूल खंय शिव म्हणटा पण हे फूल घेवं ना अर्दो घेतला. सो आतां कितें करूं जाय खबर हें सगळें न्ही आमकां मातशें फ्राय करून घेवंक जाय ओके. तेल घालून हें सगळें आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. हें पयलीं फ्राय करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. आणि हांगा न्ही एक धाकटोसो तुकडो न्ही जायफळ घेतला बस धाकटोसो तुकडो इतलेच ओके. एका म्हणटा जावित्री इंटरनेटार सर्च केलें आमी लास्ट म्हाका मेळ्ळें शिव की सत्ता कोणा खबर मॅथ्स इंग्लिशीन म्हणटा मॅथ्स हय कोंकणीन जावित्री म्हणटा ओके. सो हांगासर पळयात चिली कांदे आनी ते खडे मसाले सगळे फ्राय करून घेतला आणि हांगासर सोय न्ही फ्राय करून घेतला. चड अशी सोय ब्रावन करनाकात मातशें एक 5-6 मिनटांनी ताका बरें फ्राय करून घेया. अशें ब्रावन सोय फ्राय जाय अशें ना ओके. हे फ्राय केल्लें आसा. हांगासर घातला एक धाकटो चमचो हळदीचो पिठो आणि एक 1/2 टीस्पून घातला हांगासर रोस्टेड धनिया म्हणजे कोथमीर रोस्टेड ओके. आतां सद्या हें खूब गरम आसा मागीर आमकां न्ही हें सगळें वांटून घेवंक जाय आणि वाटता आसतना फायन पेस्ट करप ना कोसली ग्रायंड करून घेवंक जाय ओके. आमकां फायन पेस्ट नाका. फ्राय केलेलें आपय ते मिक्सी जारान ट्रान्सफर करता. सो आतां घालता हे पळय एक 5-6 लसूण घेतला आलें घेतला 1 इंच आणि हांगासर घेतला पुदिना न्ही एक 1/2 कप घेतला. सो आतां घालता कोथमीर घाल कोथमीर घेतला हांगासर 1 कप. सो पळय आतां हितून न्ही आलें घातला सॉरी ते कोथमीर पुदिना आलें लसूण आनी कांदे आनी चिली घातला ओके. अजून खडे मसाले आमी घालूंक ना. सो पयलीं न्ही हें वांटून घेता हांगासर पळयात हें वांटून घेतला. सो आतां न्ही आमी फ्राय केल्ले खडे मसाले घालता. सो आतां न्ही हें सोय मागीर कोथमीर आसा भितर आनी हळदीचो पिठो हें घालून न्ही आमकां फायन पेस्ट करप ना कोसली वांटून घेवंक जाय. मातशें हातीक न्ही सोय लागोंक जाय ओके. थोडेंशें उदक एड करता आनी हें न्ही वांटून घेता. हांगासर न्ही दवरला कढाई आनी तेल घातला एक 3 व्हडलो चमचो आणि हांगासर घेतला दोन टोमॅटो लांबसर कट करून घेतला 2 कांदे घेतला लांबसर कट करून घेतला आणि हांगासर घेतला चिकनाक काय अशें मीठ बीन काय लावंक ना ओके. सो पयलीं न्ही तेल मातशें गरम जावन सो तेल तापलेलें आसा. तो आतां घालता कांदे. सो कांदे न्ही आमकां 1-2 मिनटांनी फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव टोमॅटो. सो बरें ताका 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवया. टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जावंक जाय. सो आतां घालता हांव चिकन. सो हेका न्ही बरें मिक्स करून घेता आनी आतां हांव मीठ घालचें ना ओके. मीठ न्ही हांव मळी घालतलें बरें हेका मिक्स करून घ्या. सो आतां हांव धांपोवन दवरता ताका न्ही उदीक सुट्टलें आनी उदीक बी घालचें ना हांव. मीठ हांव मागीर घालतलें आनी वयर न्ही उदक घालता आनी चिकन न्ही एक 10 मिनटां एका शिजोवन घेवया. 10 मिनटां जाल्लीं आसा. ओपन करता की आतां न्ही आमकां मीठ घालूंक जाय. सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें ताका मिक्स केलें आसा. आतां न्ही आमकां हें चिकन न्ही 100% कूक करून घेवंक जाय. तो चिकन न्ही हांगा शिजपाक आयला आनी हे पळयात मसालो फायन पेस्ट करनाकात कोसली ग्रायंड करात आनी मिक्सी जारान लायलेले मसाला तशें उदक घातला आनी हांगासर आमकां जाय पडटलो 1/2 लिंबूचो रोस. सो काडून घेतला हांगासर. चिकन न्ही शिजलेलें आसा. सो आतां हांव घालता मसाला पेस्ट आनी हें उदक घालता मिक्सी जारान लायलेलें न्ही आनी लिंबूचो रोस हांगा 1/2 घेतला. सगळें आमकां मिक्स करूंक जाय आनी चड उदक घालनाकात कित्याक आमी हें न्ही सुक्का करता ओके. हेका बरें मिक्स करून घेता.
तर थोडेंशें मीठ घालता, मीठ कमी आहा. हय, टेस्ट करून पळयात मातशें मीठ कमी आसा. मातशें मिक्स करात. सो आनी उदक बीन एड करनाका, इतलें ड्राय जाय आमकां. आतां एका न्ही बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय, बरें ताका शिजोवन घेवंक जाय. ओके, फ्लेम न्ही लो दवरात आनी एक 15-20 मिनटांनी ताका बरें शिजोवन घेवया. सो चिकन सुक्का जाल्लें आसा. 15-20 मिनटां ताका दवरलेलें कूक करपाक. तें मातशें थीक जावंक जाय न्ही, आनी तुमी दाखयता. हांवें गॅस बंद केला, मागीर तें गॅस बंद केलें न्ही मागीर तें आनीक थीक जाता. कितें पळयात. ओके, पाव वांगडा चपाती, रोटी, भाकरी बी असले न्ही, आवय इतलें बरें लागता हें. हें पळय, सामकें बरें जालां. ट्राय करा तुमी. ओके, आनी हांगा केला चिकन पुलाव. हें ऑलरेडी तुमकां शेअर केला, म्हाका तुमी कमेंट करा, तुका लिंक जाय. ग्रीन पुलाव, चड गरम मसाला बी अशें कांय घालूंक ना, जस्ट थोडेशे खडे मसाला बी घालून केला. आनी हांगा सलाड केला. शिवनाथाक दही घातलेलें आवडना, ताका सेपरेट अशें लिंबू आनी मीठ घालून दवरला. आनी म्हाका दही घातलेलें आवडटा, हांगासर दही घालून दवरला. सो हें आसा आयचें जेवण. खूब पुरो जालें आमकां आनी टायम जाला 3:30 टायम जालो. सो जेयता आमी डायरेक्ट सांजचें मेळटा. सांजचें पणजी वयतले आमी. ओके, सांजचें मेळटा. ओके, चला. सो आतां आमी भायर सरला वचपाक पणजी. पयलीं हांव म्हटलें हरमनान च्या पिवपाक. कितले दिसांनी भायर सरला हांव, अशें ना. मम्मी करता म्हणटाली च्या, म्हळ्यार करनाका, हांव हरमनान पिता. हें पळयात, दुबयचे बॅग तशें पडला. काय अशें व्हडलें शॉपिंग करचें ना हांव, जस्ट पळोवपाक कितें न्यू कितें आसा. 1-2-3 पणच्यो घेतले आनी काय अशें व्हडलेशें शॉपिंग कांय ना, जस्ट पळोवपाक. दिवाळी न्ही, मार्केट मातशें डिफरंट दिसता दिवाळेन, हय का न्ही. हय, ओके, चला. आज संडे न्ही, संडे सुद्दां खूब रश आहा. पळय थंयसर कितले लोक. केन्ना आमी थंय बसतालीं, रावतालीं. भायर हांगा बसता. घे केक घे. हांगा न्ही केक बरे आसता हेंचे. आनी जॅगरी टी आं. केक चेक घे. पण तुजें सेम टेस्ट. पण शिवाक हें इतलें च्या पावता. आयकता, तुका इतलें पावता. हांव पणजे वचना न्ही ताका लागून. जॅगरी टी बरें आहा. हें सामकें डिफरंट आहा न्ही, बरें आहा न्ही. वो न्ही सामको डिफरंट आहा. हें पळयात, वो बरो आहा. होय बरो आहा, सामको डिफरंट येयला न्ही आतां. हय, चल भितर पळोवया आमी. चल, हेंय बरें आसा. आं, लायटींग चड इतलें ना न्ही. न्ही आयकता, घरा आसा ते पयलीं चॅक करून पळय, मागीर तूं यो आनी हाड. हां, हांगासर पळय दिया कितले येयला. असले दिया घेवंक जाय, ताका पेंटींग करूंक जाय शिवनाथ. हांगासर बरें आहा. बरोबर गड हेका तुम्ही वळखता आसतले, वेर्डेकर तेंचें शॉप हें. ती म्हाजे व्हिडिओ पळयता. खूब दिसांनी म्हाका मेळ्ळी ती, हांव जावन आयलें तेका उलोवपाक. हांगासर म्हाका एक म्हाजे युट्यूब फॅमिली मेळ्ळा. नांव कितें? देवश्री. हांव आमच्या कॉलेजीचें नांव देवश्री. गुड न्हू. वेरे रावता. लागीं आमकां येयलें उलोवपाक ते म्हाका बरें दिसलें. थँक्यू. डेली पळयता ते. हाय मम्मी आतां धाकटी पळयता. सगळं बरें न्ही. हय हय. रेडी पळयता कितें घालता ते. हेजे पळयता ऑब्वियसली कितें घालता. धनश्री प्रश्न देवश्री पळय. ही पळय. धनश्री देवश्री. हॅलो. असं यो घे. यो मम्मा यो. मम्मी लवली व्हिडिओ येना कधी. लसता मम्मी. मम्मी खंय गेली? यो घे मम्मी. मम्मी म्हणटा मागीर केस सारकें ना खंय. आसूं फोर्स करना. आनी म्हणटा दिवाळी. सॉरी ऋत्वी. हॅपी दिवाळी. मग आमी मेळचें ना आमी. आतां
येवपाचे नरकासूर आमच्या तेवटेन वेऱ्या ना आमी येतात त्या सायडीक आम्ही येताच गो. ते देवूळ खंयच्या लेफ्ट आहा ते मारुतीचे देव मारुती देवाचं कोण जाणे लेफ्ट आहा ते ऑपोजिट येता आमी लागीं थंयच आमचे लागीं आमी सारकी नाईस नाही आमी येतले आमी राउंड मारता आमी ती सगळी नवे नवे घालपाचे या ओके चल. बरे बरे हो या बाय बाय खूप आणि ते कन्फ्युजन खंयचे घेऊ खंयचे नाका. बोलू बाय ते दोन येतात. नाका, हे दोन येतात. रावको फाटल्यान नाही जावचे नाही म्हाका लांबचे लांब जाय. हे एका लक्ष्मी हे दवरपाक ना ओपन करून दाखय. म्हाका ते फाटल्यान लावपाक फाटल्यान लावपाक मेळना रोवन 1 मीटर 1 मीटर न्ही 1 बाय 1 वन बाय वन न्ही कोण और 70 रखते इधर बाजू में लेकिन अभी सो जस्ट पावले आमी दाखयत तुमकां चड व्हडलेशें कांय ना तूं सांगलें हांव काय अशें हाडचें ना म्हणून. सो नीव आसलेले दिया न्ही अशें हाडूंक जाय वर्सान वर्स 1-2 तरी नीव दियांनी घेवंक जाय. तो असले न्ही नीव येयला हें पळयात मडकी कशी आहा हेचे व्हडले व्हडले मडकी आसलेले. ओके पळय हें घेतलां हांवें भितर हें आसा कॅन्डल हें म्हाका नीव दिसलें. हें घेतलां आनी आहा भायले दिया बीन ताका मातशी पेंटींग करूंक जाय पळयता फाल्यां बीन. आनी एक असले 4 घेतला हांवें हें बी एका कॅन्डला भितर. ओके एक जालें आनी हांगासर हांवें ते कपडो कसो घेतला. सो हांव तो पुजा करतलें न्ही लक्ष्मी पुजा तेजे फाटल्यान भिंत म्हणजे वॉल आहा न्ही वॉल ते बेश्टे वायट दिसता न्ही सो एक कपडो लायतले आनी दवरतले. हें तुमकां मागीर कळटलें बरें बरें व्हडलें आहा हें अशें आहा. ओके आनी असलें एक घेतलां हांवें हें म्हाका पडले 300 रुपया जोडी. हें बी हांव थंय लायतलें. लास्ट इयर हांवें खूब हांवें शॉपिंग केला सो ताका लागून दिस टायम चड कांय घेवंक ना हांवें सगळें आसा न्ही ताका लागून. आनी हांवें हें घागरो घेतला म्हाजे दिस टायम दिवाळी साडी ते येल्लो आसा तो घागरो नासलेले इतलें आनी कांय अशें घेवंक ना हांवें व्हडलेशें कांय ना. खूब हॅप्पी हांव पिक्चरां वयता खंय बापू एन चेडो कसो पिक्चर वेनम खंय वेनम भुताचे आतां वयता खंय मी हांगा हांव म्हटलें हांव येना म्हटलें म्हाका तें पिक्चर आवडलें म्हाका पुरो आं वचा जेवन चला बिर्याणी पुलाव खावंक चला. ओके आनी कांय ना चल फाल्यां पळोवया फाल्यां कितें करया गे फाल्यां कितें करपाचें आहा शंकरपाळी आसतली गे हय फाल्यां शंकरपाळी करता. ओके आनी कांय ना चला फाल्यां बाय तयारी करूंक जाय दिवाळीचें सगळें सामान सगळें वयल्लें काडूंक जाय. आनी लास्ट इयर तुमी पयलें आसतलें न्ही हांव म्हणजे लोकांक एक पोटली दिता म्हणजे गिफ्ट घालून चिवडा बिवडा सगळें तें सगळें वयर आसा सगळें काडूंक जाय मागीर वचून सगळें सामान बी हाडूंक जाय चिवडा चॉकलेट बिकलेट सगळें अशें घालून तांकां लोकांक. सो लास्ट इयर विडियो तुमी पयलें आसतलें तर दिस टायम सेम करतलें हांव सगळें वयर हें काड म्हटलें हांवें तें मागीर सगळें पॅकींग करूंक जाय खूब कामां आसा. ओके आनी कांय ना चला टायर्ड जालें हांव ब्लॉग हांगाच एंड करता. ओके तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर यो रे बाय म्हण रे हय I love you friends. Please do comment, share, subscribe to Badal and go. चला बाय.